गोंय कोंकणी अकादमीची कामां चलपाक जाय आशिल्ले तशें चलना. फाटलीं 2 वर्सां गोंय कोंकणी अकादमी अध्यक्षा शिवाय चलता. ताचेर सध्या भाशा संचालनाक ताबो दिला, अशें अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. भाषा आणि साहित्य हेका वाव दिवप, वेगवेगळे कार्यक्रम, वेगवेगळे उपक्रम हे आयोजित करपाचें काम कोंकणी गोवा कोंकणी अकादमी हे करतात. पण फाटलीं 2 वर्सां गोवा कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष ना. श्री माधव बोरकार जेका सरकारान अध्यक्ष म्हणून जेची नेमणूक केल्ली, तेणे आपणाचो कार्यकाळ सोंपच्या आदींच राजिनामो दिल्लो आसा. तर तेची कारणां कितें ती तेकाच खबर आसा. पण फाटलीं 2 वर्सां गोंयचे कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष ना. आनी हें आतां अध्यक्षपद सरकारान राजभाशा संचालना कडेन सोंपयल्लें आसा. गोंयच्या इतिहासान अशें पयलेच खेप जाला की गोंय कोंकणी अकादमीचें अध्यक्षपद हे राजभाशा संचालना कडेन सोंपयल्लें आसा. आनी त्या खातीर कोंकणीचो आनी साहित्याचो ज्या भाशेन ज्या गतीन वावर जावपाक जाय आसलो तो जायना. सरकारी अधिकारी जे आसतात ते हो वावर मुखार व्हरपाक योग्य अशी पावलां मारिनात. आनी त्याच खातीर कोंकणीचो वावर साहित्याचो वावर आयज ठप्प पडलेलो आसा. खुबश्यो स्किमी गव्हर्मेंट जाहीर करतात जे आनी कोंकणी अकादमी पेपरार जाहीर करतात, पण प्रत्यक्षान ह्यो येवजण्यो ह्यो स्किमी चालीक लागनात. आनी हे सरकारी जो चार्ज दिल्लो आसता भाशा संचालना कडेन ते हे सगळें करूंकूच शकना. ते आमकां फाटलीं 2 वर्सां दिश्टी पडलेले आसा. बजेटान कागदाचेर तरतूद करतात. कागदार तरतूद आसा 3 कोटीची अंदू वर्सां घातली, पूण प्रत्यक्षान पयशाचो वापर मात जायना. सरकारी अधिकारी जेंचे कडेन हो चार्ज आसा त्यो साबार येवजण्यो राबयनात. आनी फाटलीं 2 वर्सां हें अशेंच ह्या गोंय कोंकणी अकादमीक मरगळ येयल्ली आसा. गोंय कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार दिवपाचे बंद आसात. तशेंच जायते गजाली बंद आसात. अशे स्थितीन आशिल्ले कोंकणी अकादमींत भ्रश्टाचारय चलता, असो आरोप अमरनाथ पणजीकारान केला. एका पुस्तकाचेर वाद जालो, पण एका पुस्तकाच्या वादाक लागून हे सगळे पुरस्कार तेंच्यांनी बंद करून उडयले. ते एका पुस्तकाक म्हणजे आमच्या म्हायती प्रमाणे तितून कांयच ना. तेचेर पुलीस कागाळ जाली, तेचेर इन्क्वायरी जाली, पण कांयच जावंक ना. पूण तो वाद तेचेर आमकां उलोवपाचें ना. पूण ते एक जर पुस्तक तो एक पुरस्कार जर सायडीक काडून दिवचो जाल्यार कितें पुरस्कार दिवंक शकताले. पूण ते ह्या सरकारान पुरस्कार दिवपाचें कांयच करूंक ना. आनी तितून एक रिसर्च ऑफिसर आसा, पूण हो रिसर्च ऑफिसर संशोधनाचें कांयच काम करिना. कसलोच रिसर्च ना. तो रिसर्च ऑफिसर जो आसा तो फक्त क्लॅरिकल काम करता. पगार तेका ग्रेड 1 ऑफिसराचो आसा, पूण काम मात क्लॅरिकल. म्हणजे कोंकणी अकादमी गोंय कोंकणी अकादमीन जो वावर जावपाक जाय तो जायना. गोवा कोंकणी अकादमीन जे स्टाफ आसात ते स्टाफ आपणाच्या सोयऱ्या धैर्यांक एकठांय करून तेंच्यांनी एक पब्लिकेशन हावस तयार केल्ले आसा आनी तेच पुस्तकां छापतात आनी तीच पुस्तकां गोंय कोंकणी अकादमीक विकतात. तो हो जो गैरप्रकार आसा हेचेर लक्ष दिवपाची एकदम गरज आसा. खासदार निधींतल्यान मोबायल लायब्ररी खातीर गाडी दिल्ली आनी उद्देश कितें आसलो की ही गाडी गांवांनी वयची, गांवांतल्या लोकांनी ती पुस्तकां वाचची. एक 4 दीस एका वाड्यार दवरली, 4 दीस दुसऱ्या वाड्यार ते कशी येवजण करूंक शकता.
पण ती गाडी आयज थंय कलम्याता. गोवा कोंकणी अकादमीच्या आवाराच्या फाटल्यान ती थंय सडटा. ती चालीक लावपाची गरज आसा. पण असो हो गैर कारभार आनी आगळो वेगळो प्रकार हो भाशा संचालनालय आनी गोंय कोंकणी अकादमीन चालू आसा. आता आमकां प्रश्न पडटा की सरकाराक अध्यक्ष मेळना काय सरकाराक भाशा आनी साहित्याचे कांयच पडलेले ना. केंद्रीय साहित्य अकादमीचो गोंयचो निमंत्रक डॉक्टर भूषण भावे जावन आसा आनी ताची जबाबदारी आसली, ताचें कर्तव्य आसलें की ताणें सरकाराचेर दबाव घालपाक जाय आसलो की गोंय कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष दिवचो आनी साबार कार्यावळी चालीक लावच्यो. पूण तो बोनो जाला. तो कांयच आवाज काडिना आनी तोय ह्या सुशागाद गिल्यागाद जाल्ले हे वेवस्थेक वांटेकार जाल्लो आसा. ह्याच मनशाचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसयल्ली की तो कॉलेजीनूय पगार घेता आनी गोवा कोंकणी अकादमीचो वायस प्रेसिडेंट म्हणून मानधन घेता. आनी त्या रिपोर्टान तेचेर ताशेरे ओडलेले, तेचेर आरोप थारायल्लो. पण त्या वेळार BJP सरकार आसले, मुखेलमंत्री पार्सेकार आसले, BJPचोच आसल्या कारणान भूषण भावेक तेंच्यांनी साल्वार केलो आनी ती केस थंयच्या थंयच चिड्डून उडयली. सरकाराक गोंयचो मोग आसल्यार गोंय कोंकणी अकादमी कडल्यान जावपी कार्यक्रम बंद आसात ते येता त्या 15 दिसां भितर चालीक लावची अशी मागणी पणजीकारान केल्या. गोंय सरकार जाणीवपूर्वक भाशेचो खून करपाक उठला असो आमचो आरोप आसा. गोंयान भाशेच्या मळार येयल्ल्या मरगळीचो आनी सगळें जे सुकें सडसडीत जाल्लें आसा भाशेच्या मळार तेचो आमी खर उतरांनी निशेध मारतात. आनी गोंयच्या सरकाराक मागता, जर तुमी भाशेक महत्व दितात, जर तुमी साहित्याक महत्व दितात, जर तुमकां गोंयची अस्मिता आनी गोंयकारपणाचो मोग आसा जाल्यार ही जी मरगळ येयल्या, हे जे सुकें सडसडीत सगळे पडलेले आसा, हे जे सगळे पुरस्कार आनी हेर कार्यावळी बंद पडलेल्यो आसा त्यो परतून चालीक लायात. नाजाल्यार 15 दिसां भितर गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती भाशा संचालनालयाचेर मोर्चो व्हरतले, तांकां घेराव घालून जाप विचारतले.